PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान भायर मारचो म्हूण थिवी मतदारसंघांतल्या BJP कार्यकर्त्यांनी ब्रेस्तारा मागणी धरली। अस्नोडा उदका प्रकल्पाक थळाव्यांकच घेवचे म्हूण लोकांनी अस्नोडा उदका प्रकल्पाचेर मोर्चो व्हेलो। ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात म्हूण आमदार किरण कांदोळकार आनी ताच्या वावुरप्यांनी घोशणा दिल्यो। अस्नोडा नागरिक समितीच्या बॅनरा खाला थिवी मतदारसंघातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी अस्नोडा उदक प्रकल्पाचेर बेरेस्तारा मोर्चो व्हेलो। ह्या मोर्चान थळावो आमदार किरण कांदोळकारा वांगडा सरपंच आनी भाजपा कार्यकर्ते आसले। वो जो मिनिस्टर आहा तो आपल्या भुरग्यांक कामाक लायता हे आमकां नाका म्हूण आयज आमी हांगा सगळीं जमलेली आसा आनी आमी निशेध करता अशा मंत्र्याचो की तेणी आपल्या मतदारसंघाचे लोक हांगा हाडून आमच्या प्लांटार लायता आनी आमचो एकूय भुरगो घेवंक ना। अलायन्स पार्टनर म्हणून आमकां MG पार्टी आयज लाभलेली आहा। आयज गोंय राज्यात भाजप सरकार आसा, पण आमच्या भाजप सरकार आसून सुद्धा आमचो जो हो प्लांट ह्या आमच्या मतदारसंघात पडटा त्याचो आमकां नाम मात्र सुद्धा आमकां हेचो हे जाल्लो ना। अस्नोडा उदक प्रकल्पाचेर फक्त थिवी मतदारसंघातलेच कर्मचारी घेवचे अशी मागणी थळावो आमदार किरण कांदोळकारान केली। इन फ्युचर हांगासर एक सुद्धा भुरगो जो टाकेर कामाक लागतलो सोसायटीच्या अंडर आसूं किंवा कॉन्ट्रॅक्टर आसूं गांवच्या सरपंचाक कळयल्या बगर लागचो ना। उदका पुरवण खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकाराक काडून उडोवचो अशी मागणी भाजपा कार्यकर्त्यांनी केल्ल्यान हे प्रकरण आता तापपाची शक्यता आसा। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। गोंयचो बायलां क्रिकेट पंगड इलीट गटांत पावलो। गोंयच्या दादल्यांच्या पंगडाक मात तें जमलें ना। प्लेट ग्रुप T20 क्रिकेट सर्त गोंयची बायलांची टीम जिखली। फायनलींत गोंयान बंगालाक 3 विकेटींनी हरोवन इतिहास घडयलो। कोलकातात ईडन गार्डन स्टेडियमार मॅच जाली। टीमींतले दरेक खेळगड्याक 50,000 कॅश बोनसाची घोशणा GCAन केल्या। ह्या सिजनात गोंयच्या बायलां क्रिकेट टीमीन बऱ्यापैकी कामगिरी केल्या। 50 ओव्हरींच्या प्लेट ग्रुपान गोंयाक आंध्र प्रदेशा कडल्यान हार खावची पडिल्ली। मात T20 सर्तीन गोंयान बऱ्यापैकी कामगिरी केल्या। गोंयची टीम आंध्र प्रदेश आनी आसामाक हरोवन फायनलीन पावली। बंगाला आड जाल्ले फायनलीन बंगालान टॉस जिखून पयली बॅटिंग घेतली। बंगालान 79 रन काडले। गोंयच्या संतोशी राणेन 9 रन दिवन 3 विकेटी काडल्यो। रुपाली चव्हाणान 2 विकेटी घेतल्यो। शिखा पांडे, कॅप्टन सुनंदा येत्रेकार आनी सलमा दिवकारान दरेकी 1 विकेट काडली। गोंयान टार्गेट 20 ओव्हरींनी पुराय केले। गोंयच्या अणभवी सलमा दिवकारान जैत मेळोवन दिले। सलमान नॉट आउट 31 रन काडले। ओपनर संजुला नायकान 20 रन काडले। बाकीचो खंयचोच प्लेयर 2 आंकड्याचेर पावंक शकलो ना। गोंयान बंगालाक 3 विकेटींनी मारले। प्लेट ग्रुपाचे वस्तादपण मेळोवन गोंयान इतिहास केल्ल्यान गोंयच्या प्लेयरांक आनी टीमी बरोबर आशिल्ल्या स्टाफाक उर्बा मेळची म्हूण GCAन प्रत्येकाक 50,000 रोख बोनस दिवपाची घोशणा केल्या। फुडल्या सिजनात गोंयची टीम इलीट ग्रुपान खेळटली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान खबरांचे तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।